मडगावचे वीज खात्याचे डिव्हिजन 4 ऑफिस हांगा सकाळच्या 9:30 वरांचेर कामाक सुरवात जाता। मात गोमंतक टीव्हीचो प्रतिनिधी जेन्ना सोमारा सकाळच्या 10:05 सुमाराक थंय पावलो तेन्ना ह्या ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांचो बरोच उणाव दिसून आयलो। हे अशें चित्र आशिल्लें, चडश्यो खुर्च्यो ह्यो रित्यो आशिल्ल्यो, थंय ऑफिसर नाशिल्लो। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चडशे कर्मचारी खंय 10:30 ते 11च्या मजगती ऑफिसांत येतात। हे अशेंच जर चलत रावलें तर लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो काय हो म्हत्वाचो प्रश्न। बेशिस्त वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक शिस्त येवपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि केन्ना तरी ह्या कार्यालयात अचकीत भेट दिवची अशी मागणी लोक करतात। म्हाका अशें लोकांनी सांगलें की हांगा 9:30 एक्चुअली तेंगे काम, पूण 9:30, 10, 11 जाता कोणूय थंय आसनात आनी मोस्टली चड करून डिव्हिजन 4 हें आमकां मडगांवाक पडटा आनी हांगा जायतें काम आसता, पूण ती येता 9:30 म्हणल्यार 10, 10:30 पासून तेंगे काम चालू जायना। हेतून गव्हर्मेंटान लक्ष दिचें। पयर आमचे ऑनरेबल राणे हेल्थ मिनिस्टरान तो सडनली वीज दिता खंय, अशें जावपा जाय। प्रत्येक आमदारान खंय वचून न्ही विजीट दिवपा जाय टच करून, तेन्ना पळोवपा जाय बाबा कशें हें चलता। हें सगळ्या आमदारांनी हो प्रिन्सिपल पाळपा जाय एक्चुअली। ते येता सुशेगाद बसता, मागीर लंच जाता आनी अशें करून ते सगळे धळमळीत जाल्ले आहा थंय। जायते लोकांले म्हाका फोन येताले, पण आज एक्चुअली हांव गेल्लो थंय वयर। पयल्या तो जेई ना म्हणटा खंय गेलो म्हणटा, म्हाका तेचें काम आशिल्लें। आनीक अशें प्रॉब्लेम आहा ते बाब सुदीन ढवळीकरान मातशें तेजेर लक्ष घालचें, हें अशें कितें जाता काय म्हणून। आनी अशें हांव हेंच गव्हर्मेंटा कडेन मागता, सगळे डिपार्टमेंटांनी वचून तांकां विजीट दिवन आतां तांकां भरपूर पगार बिगार 7वें वेतन बी तांकां आतां वाडयलां आनी येवपाचें अशें म्हणून आयकल्लें। तेन्ना काम करपा जाय न्ही, काम म्हणटा मेन सरकारी, तेन्ना हेजेर लक्ष घालचें ही म्हाजी रिक्वेस्ट। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।